सांत स्टॅनिस्लाव्स पोलंडाच्या ओस्ल्या सरदाराच्या कुटुंबान 7 जाणां भुरग्यां पैकी सांत स्टॅनिस्लाव्स दुसरो जावन जल्मलो. ताचो बापूय रायाळ रावळेरांत प्रमुख सेनेटर जावन आसलो. सांत स्टॅनिस्लाव्स भक्तीन आनी धार्मीक उर्बेन वाडलो. सांत स्टॅनिस्लावाचे मतीचेर वत्तड पडून तो पिडेक वळख जालो. एक दीस सांत बार्बरासवें एका बडव्यान ताका कुंभार हाडच्यो ताणें देखलो. एक फावटी मोरी ताका दिश्टीक पडून ताका तिणें गूण केलें आनी ताणी जेजुईत जावच्याक ताका तिणें उलो दिलो. ताच्या बापायच्या कठीण विरोधपणाक लागून विएनाच्या जेजुईतांनी ताका स्विकार करूंक धैर्य घेतलें ना. देखून एका सकाळी गुठान तो घरांतल्यान भायर सरलो. लागशिल्ल्या रानांत वचून ताणें शेतकाराचो वेस पांगुरलो आनी 450 मैलां पयस आसच्या जर्मनीच्या ऑग्सबर्गाक पांय वाटेन वचून थंयसर जर्मनीच्यो प्रांतीय वडील सांत पीटर कांजियाजाक मेळ्ळो. थंय तावन ताका आनीकी 800 मैलां पयस आसच्या रोमाक पांय वाटेन धाडलो. हांगासर श्रेश्ठ वडील सांत फ्रांसीस बोर्जियान ताका नोवीस जावन घेतलो. देवान ताका जायती सैमावर्ती देणें फावो केली. ताचे नोविशिएटीच्या 10व्या म्हयन्यांत 1506 आनी 8 ऑगस्ट 10 सांत स्टॅनिस्लाव्स कठीण पिडेन पडलो. 5 दिसां उपरांत मोरयेच्या आसुबसांव फेस्ता दिसा तापा वरवीं तो मरण पावलो. कूड कांपणी पिडे वेळा आनी कठीण पिडेच्या संदर्भी ताची मजत मागतात.